नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दिसांच्या गुजरात भोंवडेर आसात. गुजरातच्या एकता नगरात 280 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या मुळाव्या साधन सुविधा आनी उदरगत प्रकल्पाचे बुन्यादी फातर ते बसयतले. पर्यटन विस्तार करप आनी पर्यटकांक बऱ्यो सुविधा दिवप हो हेत दवरून ह्या कामाचो तांणी शुभारंभ केलो. आरंभ अभ्यासक्रमाच्या 6व्या टप्प्यात 99व्या कॉमन फाउंडेशन अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षितांक लेगीत अंदूच्या अभ्यासक्रमाचो विशय आसा आत्मनिर्भर आणि विकसित भारताची रूपरेखा. भारताच्या 16 नागरी सेवांचे 653 अधिकारी आणि भूतानातले 3 अधिकारी ह्या कार्यावळीक वांटेकार जातले. महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुके खातीर अर्ज भरपाची काल निमाणी तारीख आशिल्ली. 288 मतदारसंघा खातीर सुमार 8000 अर्ज आयिल्ल्याचे वेंचणूक आयोगान म्हायती दिल्या. ह्या अर्जाची आयज छाननी जातली जाल्यार अर्ज फाटीं घेवपाचो 4 नोव्हेंबर निमाणो दीस आसा. ह्या वेंचणुके खातीर भाजपान 148 जाग्यांचेर, शिवसेना शिंदे गटान 80 जाग्यांचेर जाल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटान 51 जाग्यांचेर आपले उमेदवार उबे केल्यात. ह्या वेंचणुकेंत सगळ्यांचे लक्ष 57 वर्सां सावन पवार घराण्याच्या फुडारपणाखाला चलपी बारामती मतदारसंघाचेर आसा. ह्या वर्सा ह्या मतदारसंघात अजित पवार हांच्या आड तांचोच पुतणो युगेंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या शरद पवार गटा वतीन वेंचणूक लढयतलो. हे विशीं युगेंद्र पवार हांणी पत्रकारांक प्रतिक्रिया दिली. संपूर्ण जो एरिया है ये ड्राउट एरिया है. पहले भी इधर पानी नहीं था और वो पानी पवार साहब ने लाया और जो गांव रहे थे वो काम करना चाहिए था पर वो हुआ नहीं और अभी हम वो काम जो पवार साहब ने शुरू किया था हम वो कंप्लीट करेंगे. आयज राजधानी दिल्लीत भाजपाच्या खासदारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दिल्लीत आयुष्मान भारत भलायकी येवजण लागू करपा विशीं याचिका केली. दिल्ली तशेंच अस्तंत बंगालात ही येवजण लागू करूं नाशिल्ल्यान सामान्य जनतेक ह्या येवजणे पासून वंचीत रावचें पडटा. तशेंच कालच्यानच 70 वर्सांच्या नागरिकांक ह्या येवजणेत आस्पावीत करून लेगीत दिल्ली तशेंच अस्तंत बंगालातले लोक ह्या येवजणेचो लाव घेवंक शकनात. हे विशीं काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत दिल्ली आनी अस्तंत बंगालाच्या लोकांचो संदर्भ घेवन नाका जाल्लें राजकारण करपा हेतान थळावें सरकार लोकांक वंचीत दवरता हे खातीर निराशा व्यक्त केली. आयज गोंय मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी पत्रकारांक बसके विशीं सविस्तर म्हायती दिली. ह्या वेळार सरकारी नोकरी संबंदात जाल्ल्या लोकांच्या फटवणुके बद्दल उलयतना लोकांनी सतर्क रावपाची गरज आसा अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी दिली. नोकरी संबंदात जावपी भ्रष्टाचाराचेर आळाबंद हाडपाक सरकार फकत स्टाफ सिलेक्शन कमिटी अंतर्गत नव्यान नोकर भरती करतले अशें स्पश्ट उतर मुखेलमंत्र्यांनी दिलें. लोकांनी पयलीं समजून घेवपाक जाय की अशे जे फालतू मनीस जे इन शॉर्ट अशा पद्दतीत भोंवता, हांव नोकरी दिता तूं नोकरी दिता, ह्या लोकांचेर हेंच्यांनी विश्वास दवरूंक जायना. आनी म्हणूनच स्टाफ सिलेक्शन आसा. रिजल्ट एग्जाम जाली काय दुसरे दीस रिजल्ट लागतलो ते बरें, म्हणजे आनी उरचें ना. त्या अरे लोक अशे आहा जी नोकरेची एडवर्टायजूच जावंक ना तेज्या खातीर पयशे दिवपी लोक आसात. लोकांनी म्हाका दिसता अलर्ट रावप गरजेचें आसा. सगळ्यांचेर केसीस एक्शन जे आहा पळय न्ही 100% एक्शन जातली. कोणूच सुटचो ना भितरल्यान. सगळ्यांक जो कोण मेळोंक ना ताकाय धरीत आसा. कोण मेळ्ळा तेजेर फुडली एक्शन तेज्यो चार्जशीट जावन येतल्यो. गोंय सरकारान स्वयंपूर्ण गोवा विजन येवजणे अंतर्गत सुमार 33,000 शालेय विद्यार्थ्यांची दोळ्यांची तपासणी केल्ली. हातूंत सुमार 10 ते 12,000 विद्यार्थ्यांक दोळ्याच्यो वेगवेगळ्यो तक्रारी आसात अशें दिसून आयलें. हे येवजणे अंतर्गत सुमार 12,000 विद्यार्थ्यांक फुकट वकलां तशेंच 8,000 विद्यार्थ्यांक फुकट दोळ्याची शस्त्रक्रिया केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी पत्रकारांक दिली. फ्री स्पेक्टेकल्स आमी स्वयंपूर्ण गोवा विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम जवळपास गोंयांतल्या सगळ्या स्कुलांनी फ्रॉम द फर्स्ट स्टँडर्ड टू 12th स्टँडर्ड पर्यंत सगळें केल्या उपरांत 2 लाख भुरग्यांची ऑप्थॅल्मीक तपासणी केली. तातूंतल्यान 33,000 भुरगे स्क्रुटनायज जाले. जवळपास 12,000 भुरग्यांक फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेक्टेकल्स दिले आनी 8 ते 9 जाणांक मायनर सर्जरीज ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो करच्यो पडल्यो. स्वयंपूर्ण गोंय कार्यक्रम हेच्या अंतर्गत विजन फॉर ऑल हो कार्यक्रम आम्ही पुराय सगळ्या हायस्कुलांनी घेतले आणि हायस्कुलांनी घेतल्या उपरांत जवळपास 10 ते 12 हजार भुरगीं जी अदरवायज
चॅक करपाक आपले दोळे बेगीन वयची नासली. कदाचित तांचो नंबर इन फ्युचर वाडोय शकतालो. आयज सांखळेच्या रवींद्र भवनात खेळा संचालनालयान राष्ट्रीय एकता दिसा निमतान युनिटी रन आयोजीत. कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. कार्यावळीत उलोवप करतना जात, भास वा हेर मतभेदांच्या आदाराचेर आमी कोणाकूच आमचे भितर फूट घालपाक दिवचे न्हय अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. विविधतायेन एकता ही भावना आपणावन एकचारान रावपा विशीं लोकांनी भर दिवचो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पासून ते आतापर्यंत कितल्याशाच जाणांनी सातत्यात ह्या देशात एकता मेंटेन करपाचो प्रयत्न केलो आणि सगळ्यात एकतेचो संदेश दिवपी जर कोण आशिल्ले जाल्यार सरदार वल्लभभाई पटेल. तीच एकता आमकां सगळ्या जाणांक टिकोवन दवरपाक जाय म्हणून माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 2013तल्यान ही एकता दौड सुरवात केली. हो देश जातीचेर आमी म्हणटा की जातीचेर सेपरेशन करूंक शकना. हो देश भाशेच्या विशयाचेर शकना. हो देश जो आसा प्रांताच्या विशयाचेर सेपरेट करूंक शकना. विविधता से एकता या संदेशा सकयल आमकां हो देश एक करपाचो आसा. जम्मू आनी काश्मीर पासून तुम्ही जर पळयता आसात विविधतेन नटलेलो हो देश आसा, बट विविधतेंतल्यान एकता आसा. थंय वचत थंयसर भाशा वेगळी आसतली, वेश वेगळो आसतलो, प्रांत वेगळो आसतलो, खाण वेगळे आसतले, राहणीमान वेगळो आसतलो, संस्कृती वेगळी आसतली, बट हे सगळे आसतना सुद्धा आमी हिंदुस्तानी आसा. आमी पयली हिंदुस्तानी आसा, मागीर आमचो प्रांत वेगळो आसतलो, भाशा वेगळी आसतली. मुखेल वेंचणूक आयोगाच्या स्वीप उपक्रमाच्या अंतर्गत काल दिवाळी निमतान वेंचणूक जागरूकतायेचो विशय घेवन आल्तिनो कार्यालयान इको फ्रेंडली आकाश दिवस सर्त आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तींत 10 लोकांनी वांटो घेतलो. हातूंत पयलें इनाम काणकोणचे पायक पाडकर, दुसरें इनाम पेडणेचे महेश काडजी जाल्यार तिसरें इनाम तिसवाडीच्या प्रदीप वेरेकार हाका फावो जालें. स्वीप उपक्रमा अंतर्गत वेंचणूक आयोगान 9, 10, 23 तशेंच 24 नोव्हेंबराक खासा मतदार नोंदणी शिबीर आयोजीत केलां. दिवाळीच्या फाटभुंयेर रेल्वेन प्रवास करपी लोकां खातीर भारतीय रेल्वे आयोगान खासा दिवाळीची भेट दिल्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत जाल्ल्या निर्णया प्रमाण ह्या वर्सा सुमार 7,000 खासा रेल्वे ह्या सणाच्या दिसांनी चलतल्यो. रेल्वे सयत प्रवाशांचो अणभव सुखद जावचो हे खातीर वेगवेगळ्या सुविधांचो आस्पाव रेल्वे मंत्रालयान केला. हातूंत वाडयल्ले तिकेट कावंटर तशेंच UPIच्या माध्यमांतल्यान तिकेट बुकींग अश्यो साबार सुविधा मंत्रालयान आनी रेल्वे आयोगान दिल्यात. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी हे विशीं पत्रकारांक म्हायती दिली. लास्ट ईयर रिकॉर्ड नंबर था 4,500 ट्रेन्स का. इस साल उससे भी ज्यादा 7,000 ट्रेन्स चलाई जा रही है छठ और दीपावली के लिए स्पेशल. यानी करीब करीब 2 लाख लोग एक्स्ट्रा डेली ट्रैवल कर पाए वो व्यवस्था की जाएगी. अयोध्येत परत एक फावट दिवाळी निमतान दीपोत्सव करून गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डान नवो विक्रम स्थापीत करपाचें ध्येय आंखलां. 500 वर्सां उपरांत रामलल्लाक आपल्या हक्काच्या देवळांत बसयले उपरांत भावार्थ्यांनी ह्या वर्साच्या दीपोत्सवांत वांटेकार जावपाची आगळी वेगळी उमेद दिश्टी पडटा. अयोध्येच्या 55 घाटांनी 28 लाखां परस चड दिवे पेटोवपाचें ध्येय आंखलां. आयच्या दिसा उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ ह्या कार्यावळींत वांटेकार जातले. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.